आज पर्यंत तुवें कितले फावटी रक्तदान केलां आनी कित्याक लागून रक्तदान करपा खातीर मुखार येता? आज पर्यंत हांवें 107 वेळा रक्तदान केल्लें आसा. खरें म्हणजे रक्तदान करपाची गरज पडली ती म्हणजे खरें हांवें असो एक इन्सिडन्स पळयलो वाटेर की जो एक मनीस असो रस्त्यार पडलेलो आनी ताका कोणूच उखली नाशिल्ले त्या दिसा. त्या वेळार हांवें खरो म्हणजे स्वता ताका गाडयेन घालून फोंडा हाडलो, मागीर ताका GMC व्हेलो. त्या वेळार ताका रक्त जाय पडलें. ही खरी म्हणजे एक बरी फाटली गजाल आसा. आनी GMCन व्हरतकीर ताका रक्त जाय पडलें. रक्त त्या वेळार जर जाय पडटालें जाल्यार पयलीं रिप्लेसमेंट दिवचें पडटालें आनी मागीर तुमकां रक्त मेळटालें. अश्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान म्हणा किंवा बाकीच्या हेर आमच्यो ज्यो रक्तपेटी आसा गोंयांत हातूंतय, कित्याक त्या वेळार कोण जे व्हॉलंटरी रक्तदान करपाक कोणूच फुडें येनाशिल्लीं. ही एक प्रामुख्यान गोश्ट आमकां नमूद करची पडटली. ओके, कित्याक लागून आनी खंयचे अशें फावंडेशन जावं संस्थे मार्फत बी तूं कार्य करता, जो रक्तदान शिबिराचें जावं अशें कितें बी घेता बी, कशें कितें आसा? आमचें खरें म्हणजे कोविडान आमी 2019 एप्रिलान एक सार्थक फावंडेशन म्हणून एक NGO आमी स्थापीत केल्लो. आनी हो NGO जो आसा तो गोवा पुरतोच मर्यादीत ना खरो म्हणजे, हो महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकानूय कॅम्प करता. कारण कशें आतां पर्यंत आमी 311 ब्लड डोनेशन्स कॅम्प गोंयभर केले आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता आतां पर्यंत आमी एक 40 ते 45,000 लोकांक म्हाका दिसता आमी सार्थक फावंडेशन म्हणून आमी मदत केल्ली आसा, जांकां खरीच रक्ताची गरज आसता. रक्ताची गरज कशी पडटा, जर ब्लड बँकेन जर तुमी गेले जाल्यार तुमी खरें म्हणजे पळयलां आसतलें की ज्या वेळार ब्लड लागता ब्लड बँकेन वतकीर तुमकां कितें उतरां मेळटा थंय स्टाफाची हें तुमकां खबर आसता. आनी त्या वेळार हांवूय असोच एक दीस असो ब्लड बँकेन आशिल्लो आनी अशी एक म्हाका दिसता हांवें बायलेची म्हणजे जाणटी बायल ती खरी म्हणजे शिवोलेची ती, हांव मुद्दम नमूद करता. तिका ब्लड जाय आशिल्लें, तिच्या भुरग्यांक खंय तरी म्हापसा एक प्रायवेट हॉस्पिटलान एडमीट आशिल्लें आनी तिका 2 युनिट जाय आशिल्ले. ज्या वेळार तिका रक्त जाय पडलें ब्लड बँकेन डॉक्टरा कडेन उलयलें ती, पण डॉक्टरान सांगलें ना तूं पयलीं डोनर घेवन यो मागीर तुका रक्त मेळटलें. पण त्या वेळार म्हाका दिसता हांव आशिल्ल्या कारणान हांवें डॉक्टराक रिक्वेस्ट केली की तिका कितें जें ब्लड जाय तिका ब्लड दिया, कारण आमी जे कॅम्प्स करता त्या कॅम्पांतल्यान तुमकां जें ब्लड मेळटलें हातूंतल्यान तुमकां हें मायनस करा आनी थंय एडजस्टमेंट करा अशें म्हाका सांगलें. ह्या खातीरूच आमी म्हाका दिसता ब्लड डोनेशन कॅम्प गोंयभर करपाक आमी प्रामुख्यान फुडें सरल्या. ओके, आतां फोंड्या सारकेल्ल्यान तुवें कितले जावन फोंड्या सारकेले जे आहा पेशंट जावं कोणी तांकां कितले लोकांक अशें ती रक्तदान केल्लें सांगा? हांव फोंड्याचे फोंडा तालुक्यान फोंडा तालुका सांगूंक शकना, पण म्हाका दिसता गोंयभर आमी 40 ते 45,000 लोकांक आज पर्यंत म्हाका दिसता आमी ब्लड दिल्लें आसा अशें म्हाका तरी दिसता फावंडेशनाच्यान. येस, आतां पर्सनल हांवें पर्सनल जें आसा 107 वेळा जें ब्लड दिलां. फोंडा तालुक्यान कितले लोकांक दिलां? दिसता मॅक्झिमम एक 25 ते 30 लोकांक दिलां आसतलें. मागीर उरलेले ते सगळे गोंयभर लोकांक दिले. खंय भायर कोणी तरी पणजे आपयलो, मडगांव आपयलो, इवन हांवें म्हाका दिसता बॉम्बे, बेळगांव दिलां, पुना दिलां. हेच्या नंतर हांवें ब्लड बेंगलोर दिलां वचून हांवें स्वता. पण म्हाका दिसता खंय जें रक्तदान करतना म्हाका दिसता खंय कसलोच वेव्हार जावना अशें म्हाका तरी दिसता. जर कोणी जर तुका फोन केलो की आपल्याक रक्ताची गरज आसा तेन्ना तूं तातडीन तांकां हेल्पाक वयता काय कशें कितें? हय, आमी जर बाकीच्यो कार्डियक सर्जरी जर सोडल्यो, बायपास सर्जरी जर सोडल्यो, बाकीचे जे ऑपरेशन्स जाता ऑर्थोपॅडिक्स म्हणा किंवा डिलिव्हरी पेशंट्स आसता, मागीर भुरग्यां खातीर आसता, अशे मागीर कॅन्सर पेशंट्स हांकां फ्रेश ब्लड लागना, ते हांकां आमी इमिडिएट ब्लड उपलब्ध करून दिवंक शकता. फक्त आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा कितें, बायपास सर्जरी जर आसा ताका ब्लड जर जाय जाल्यार ताका ब्लड फ्रेश लागता. कारण फाल्यां जर सर्जरी आसा ताका आज ब्लड खरें म्हणजे दिवचें पडटा. सर्जरी जर आसा ताका 6 युनिट लागता फ्रेश ब्लड. फाल्यां जर सर्जरी आसा आज डॉक्टर दी म्हणटा. त्या कारणान आमी एक मॅक्झिमम 3 ते 4 कोणाकूय सही आमी दिल्ले आसा. पण आमची एकूच विनंती आसा की जर कोणाक जर बायपास सर्जरी आसा ताका जर रक्तदान करपा जाय जाल्यार आमकां एक 48 वरां तरी म्हाका दिसता पेशंट्साच्या रिलेटिव्सांक कित्याक पेशंट्सान आमकां दिवची अशें आमकां एक विनंती करची दिसता. आतां सुदीबाई अशें खूब जाण अशें रक्तदान करपाक भिता, हेजें कारण कितें आनी रक्तदान करपाक भिवपा जाय काय सहज अशें दिवपा जाय? तुमकां हांव एक 23 तारखेचीच गोश्ट सांगता. 23 आनी 21 तारखेक कॅम्प आमचो खांडोळा कॉलेजीन जालो
आनी म्हाका दिसता 88 डोनर तातूंत पार्टिसिपेट जाले. आनी अशेंच आमकां संवय कितें आसता, जे नवीन भुरगे जे आसता 18 वर्सां जाल्ले आसता तांच्या मदीं हांव गेलो. म्हाका दिसता एक 18 ते 20 भुरगे आशिल्ले, म्हणजे टोटल मेल आशिल्ले, फिमेल आशिल्ले. हांव तेंचे कडेन उलयलो. म्हटल्यार ती म्हणल्यार ना, आमी रक्त जर आमकां भंय दिसता. म्हटल्यार कित्याक भंय दिसता? हांवें तांकां म्हजें उदाहरण दिलें स्वताचें. विनोद चिमोलकाराचें उदाहरण दिलें. तेणें 67 टायम्स ब्लड दिलां, ताचें उदाहरण दिलें. हांवें म्हटलें जर रक्तदान जर करत आजच्या म्हटल्या दृश्टीन एक म्हणजे काळे गॅरेस येना, त्याच्या नंतर BP, शुगर म्हणा, कॅन्सर म्हणा किंवा हायपरटेन्शन, ह्या सगळ्या पासून रक्तदान केल्या नंतर म्हाका दिसता खंय तरी एक मनीस पयस उरता अशें म्हाका तरी सगळ्या रक्तदात्यांक, नवीन रक्तदात्यांक म्हाका सांगन दिसता. आज रक्तदान करीत जाल्यार आंगांक म्हणटा कशें आमी की ब्लड दुसरे गेल्यार बरें नवें अशें कितें आसा? खरें म्हणजे रक्तदान जर केल्यार बेस्ट. कित्याक म्हणटा हांव, आज जर ब्लड दिलें सकाळीं जाल्यार तें ब्लड दुसरे दिसा सकाळीं 24 वरां भितर जें 350 ml आमी ब्लड जें घेतलें वता तें ब्लड आसा तशें बॉडीन परत रिफील जाता. फक्त सेल डेवलप जावपाक जर मेल डोनर आसत जाल्यार ताका 90 days म्हणजे 3 म्हयने लागता. आनी जर फिमेल जर आसत जाल्यार ताका 120 दीस म्हणजे 4 म्हयने लागता. इतलेंच ताचें कारण आसा की खंय तरी एक ब्लड दितना आमकां थोड्योश्यो गोश्टी म्हाका दिसता लक्षांत घेवपा जाय अशें म्हाका तरी सगळ्या डोनरांक सांगन दिसता. खंयची काळजी घेवपा जाय? एक म्हणजे म्हाका दिसता हाड जो आमी घेता, खुबशे जाणांचे फिमेल जे आसा स्पेशली बायल मनशां, तांचें हिमोग्लोबीन सदांच जें आसा तें 9, 10, 11, 11.5, 12 पर्यंत आसता. कारण रक्त जर दान करलो जाल्यार मिनिमम जें हिमोग्लोबीन जें आसा तें 12.5 आनी हायर सायड मॅक्झिमम आसा तें 16.5. 16.5च्या वयर जर आसत जाल्यार ब्लड घेना. 12.5च्या जर कमी जर हिमोग्लोबीन आसा जाल्यार ब्लड घेना. कारण जर हें जर एवॉयड करतलो जाल्यार एका बेस्ट म्हणजे एक नाचणें जें आसा आमचें नाचणें, तर नाचणें जर आदले दिसा फुगत घालून जर नेक्स्ट डे जर मिक्सराक लायले आनी मागीर ते जर चाळ्ळे, ते बॉयल करपाचें, तातूंत एक गोड थोडेंशें घालपाचें आनी तें लिक्वीड, सत्व न करता लिक्वीड तें घेवप. हेज्या नंतर म्हाका दिसता खाजूर हो खूब म्हाका दिसता फायदेशीर आसता. मागीर ड्रम स्टीक म्हणटा त्यो खुबश्यो फायदेशीर आसता. हाज्या नंतर जर आमकां जर खावपा जाय जाल्यार एक म्हणजे कॅरट आनी बीट रॉ खावपाचो जर हिमोग्लोबीन जर वाडटलें जाल्यार. आनी एक गोश्ट म्हणजे हातूंत प्रामुख्यान सांगनशी दिसता, जे भुरगे सकाळीं 3, 4 न्हिदता खंय तरी तेंचें हिमोग्लोबीन एक तरी कमी किंवा जास्त जावपाचो प्रमाण खूब चान्सीस आसता. एक म्हणजे तांचें उदक पिवपाचें जें एक उदक कन्जम्पशन जें करता तें ताचें हें खूब कमी आसा. कारण मिनिमम म्हाका दिसता दिसाक एक 2 ते 3 लिटर हाच्या मदीं उदक पिवपाच जाय. जाल्यारच म्हाका दिसता जें आनी न्हीद ही जर प्रामुख्यान जर वेवस्थीत जाली, एक म्हणजे हिमोग्लोबीन देंवना आनी वाडयना हें म्हाका प्रामुख्यान हांगा सांगन दिसता. समाजात तुवें आतां 107 वेळा लोकांक रक्तदान करून तेंचो जीव वाचयल्लो आसा, जावं तांकां रक्त पुरवठा करून तांकां बरें केल्लें आसा, तेन्ना हेजी दखल कोणी सरकारान जावं कोणी समाजान तुजी घेतलेली आसा काय कितें? म्हाका दिसता म्हजी मोस्टली जीं गोंयभर हॉस्पिटलां जीं आसा, हांव हॉस्पिटलां वयलीं म्हणटा जेंकां आमी रक्त दिल्लें आसा आज पर्यंत, आमच्या जे 40 जे आमी मेंबर्स आसा ते सगळे काम करता. मग तांचे कडल्यान खंय तरी आमकां जें कितें ब्लेसींग, जे आशिर्वाद जे मेळटा तेतून म्हाका दिसता म्हाका सगळें मेळ्ळेंशें दिसता. कारण हें कितें कोणी तरी एक सत्कार किंवा फेलिसिटेशन म्हाका दिसता एक कमी जावपा जाय. कारण गव्हर्मेंटान आज पर्यंत म्हाका दिसता गोवा गव्हर्मेंटान एकूय कांयच हाची दखल घेतली ना अशें म्हाका तरी दिसता. आज ती एक खंत आसा तुका? ना, खंत ना. हातूंत आमी खंत म्हणपाक म्हाका दिसता म्हाका फाटल्या जे 14 जुनाक जो वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे जालो, म्हाका दिसता प्रामुख्यान हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा तांणी मडकय जे सब सेंटर आसा, हेल्थ सेंटर आसा, तातूंतल्यान म्हाका एक फेलिसिटेशन केलें गेलें. आनी प्रामुख्यान वाळपय जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा तांणी गोंयचो म्हणून म्हाका थंय फेलिसिटेट गेलो हेल्थ सेंटराच्या वतीन. हें हांव मुद्दाम तुमकां सांगूंक सोदतां. रक्तदान कोणी करपा जायना? रक्तदान एक म्हणजे कोणाक करपाक मेळना. जेचें हिमोग्लोबीन 12.5 आनी 16.5च्या वयर आसता तो एक करूंक शकना. जेका एक ऑपरेशन करून एक 6 म्हयने जाला तो रक्तदान करूंक शकना. जेणी दाताचो कितें तरी ट्रिटमेंट केल्लो आसा ताका 6 म्हयने
ब्लड डोनेट करूंक मेळना. तेच्या नंतर जर एक वॅक्सीन जर घेतलां कसलें किंवा हाजें म्हणा रेबीज म्हणा जाल्यार ताका वर्सभर ब्लड डोनेट करूंक मेळना. जर ताका एक म्हणजे टायफॉयड किंवा आनी कितें जालां जाल्यार ताका एक 6 म्हयने रक्तदान करपाक मेळना. हें म्हाका हांगा सांगून दिसता. डायबेटीस पेशंट जे आसता जो प्रेशराचे बी आसता मनीस तांकां डायबिटीज पेशंटाक जर ताका ब्लड डोनेट करूंक मेळच ना. एक वेळ जाका BP आसा तेणी जर एक 48 वरां जर हें घेवना टॅबलेट्स जर घेवना आनी ताजो जर BP जर स्टेबल आसा जाल्यार तो ब्लड डोनेट करूंक शकता. तूं कितले वया पर्यंत डोनेट करता? म्हाका जें आसा म्हणजे 65 पर्यंत एक्चुली नॉर्मल जें आसा ते 60 वर्सां पर्यंत ब्लड डोनेट केन्नाच्यान चालू केलें तें? हांवें 18 वर्सां म्हाका पूर्ण जाल्ली आनी तीच म्हाका दिसता एक 3 म्हयने बी जाल्ले. 33 वर्सां पयलीं 33-34 वर्सां पयलीं काम आमचें चालू जाल्लें. म्हणजे जवळ आतां 30-35 वर्सां जाल्यात 30 वर्सां जालीं रक्तदान करता. हय. नमस्कार. आज तुमी पळयता की कोणी रक्तदान करपा खातीर फुडें येना, पूण अशी एक व्यक्ती आसा की जी फोंडा तालुक्यान सतत 107 वेळा रक्तदान केल्लें आसा आनी रक्तदान करून तेणी कितलेशेच लोकांचे जीव म्हणटा तसो वाचयल्लो आसा. जे रुग्ण बरे ना तांकां बरें करून धाडलें आसा. जे तेंच्या कुटुंबाचेर जे रक्तदान करता त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाचेर अशें आशेता की तितूंतल्यान तो समाधान मानता, आपली समाधान मानता अशें आमकां सुदेश नार्वेकारान सांगलेलें आसा. आज पर्यंत कोणी जर ताका आजुनी सुद्दां 18 वया पासून तो रक्तदान करतालो आनी आजुनी जर सुद्दां ताका रक्तदान करपाक कोणी फोन केलो जाल्यार तो उमेदीन वयता अशेंय तेणी म्हणलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.